उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करपाक येतात म्हूण काल तुमी रस्ते धुल्ले, पूण काल धुल्ले रस्ते आयज परतून धुल्लान मागल्यात. देखून आयज हे रस्ते धुतलो कोण असो प्रश्न काँग्रेसीन सरकाराक विचारला. इतले दीस लोक ह्याच धुल्ल्यान वावुरताले तेन्ना रस्त्यार धुल्लो आसा तो तुमकां दिसूंक ना अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. हो काँग्रेसी कडल्यान भाजपा सरकाराक एक प्रश्न आसा आमचो की आज रस्ते कोण धुतलो काय म्हणून. कित्याक काल आमी परिस्थिती पळयल्या, स्मार्ट सिटीचे जे कामान लोक फ्रस्ट्रेट जाल्या, लोकांक इतलो त्रास जाला तो धुळीचो, फोडलेल्या रस्त्याचो, ब्लॉक पडलेल्या रस्त्याचो, सब स्टँडर्ड कामाचो. कितलेशेच लोकांचे जीव गेले फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्या. आनी हे सगळे मिसमॅनेजमेंटान जेन्ना म्हाका दिसता आमचे हॉनरेबल हायकोर्टाचे लक्ष घेतलें आनी हॉनरेबल हायकोर्टाचे जज जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येता म्हणून खबर जाली तेन्ना केन्नाच घडूंक ना असली गजाल घडली. म्हणल्यार सरकार जागे जालें आनी रस्ते धुले. पण आज म्हाका दिसता परत धूळ आसा तशी जाल्या आनी ते रस्ते आतां परत कोण धुतलो हो व्हडलो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता काल रस्ते धुवपाचें जें प्रकरण घडलें हाजे वयल्यान एक कळटा की सरकाराक इतलें तरी कळ्ळें की आपल्या कडल्यान चूक घडटा म्हणून, हे स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोकांचे हाल जाता म्हणून. आनी जेन्ना हॉनरेबल हायकोर्टाचे जज इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना आपली ती चूक लिपोवपा खातीर तांकां टँकर कितलेशेच वापरून पणजे सिटींतले सगळे रस्ते धुवचे पडले. पयलीं म्हणल्यार हांव हायकोर्टाचे हॉनरेबल हायकोर्टाचे जे जजीस त्रास काडून पांयान चलून थंय इतली एरिया इन्स्पेक्शन करपाक आयले तांचे आभार मानता. कित्याक एकदां हे सरकाराक म्हाका दिसता कोर्टाच्या इंटरव्हेन्शना शिवाय लोकांचें हित दिसना.